तुका जेजा हालेलुया 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 बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फावो जाला मार्कस वांजेल 4 अध्याय 1-20 वाक्यां. जेजू परत्यान सरोवराच्या वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकां जमा एकठांय जाल्लो आसतना तो उदकांत आसलेल्या एक माचव्यार चडोवन बसलो. लोकांचो जमा उदकाची देग पर्यंत तडीर रावलो. तेदवां ताणें तांकां साबार संगती ओपारिणी शिकयल्यो आनी आपल्या शिकोवणेन ताणें म्हळें, आयकाय एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो. तो ओंपता आसतना थोडे बी मेरेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड मातयेंतलेल्या कडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या सार माती आसलेले वरवीं ते बेगीन सिकिरलेले, पूण सूर्य उदेवन येतच ते करपले आनी ताका फळां फुटोवंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडे कांट्या झुडखुटा मदें पडले आनी कांट्या झुडां वाडता आसतना तांणी तांकां चिरडून मारले. अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले. थंय तें किरलले, वाडले आनी फळ दिवंक पावले. थोडे 30 वांट्यांनी, थोडे 60 वांट्यांनी, थोडे 100 वांट्यांनी. शिकितो म्हणालो, आयकूंक कान आसात ते आयकूंक. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवें ताच्या सांगात आसलेल्यांनी त्या ओपेरीचो विवर कितें म्हणून विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राज्याचो गुटू तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसा तांकां सगळी शिकोवण ओपारिणी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसलें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. ना तर ते म्हजे थंय फाटीं भरता ते आनी ताच्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडते. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजोवना मो. कशें तर असल्यो हेर चोर ओपारी तुमी समजतल्यात? ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेले बिया बरी जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी ताच्या अंतस्करणान ओंपलां तें तो काडून व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेले बिया बरी जावन आसतात हे देवाचे उतर आयकताय संतोशान घेतात, पूण तांचे थंय पाळ रोमनांतले बरी थोड्याच काळान ते बाळतात. उतरां पासून कश्ट दोगूदनी उठत जाल्यार ते घडयेन धंडळतात. कांट्या झाडां मरें पडलेले बिया बरी आसात ते हे ते देवाचें उतर आयकतच, पूण संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाच्या भुलींनी आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे थंय चिरडता आनी फळावेन जाता. शेकी बरे धरणीर पडलेले बिया बरी जावन आसतात हे देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. हे उतर आज आमकां फावो जाला. आमी हर एकल्यांनी ह्या विशयान चड आनी चड नियाळ करूंक जाय. हातूंत आमचें जिवीत आटापण आसा. ओंपी म्हळ्यार तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी तो संवसारी आयलो आनी ताणें ओंपलें तें देवाचें उतर मनशाच्या काळजांनी. मनशाच्या काळजांनी कित्याक आमचें काळीज जावन आसा बरी सुवात म्हळ्यार कितेंच हाडां नासतना मासत आसचें म्हळ्यार काळीज आमचें. आनी त्या काळजांत म्हळ्यार बरी सुवात. जर आमच्या काळजांनी राग, मसोरू, हागे, जिद्द, स्वार्थ, मानाभेद हें पुरो आसल्यार येत ते कांटे झुटकुटा आमच्या काळजांत आसली. तातूंत देवाचें उतर ओंपल्यार गंडी जावन थोडी दगदोनी येता आसतना, थोडे कश्ट येता, थोडे अनवार येता आसतना देवाचें उतर खंय पडटा आनी तें फळ दिवंक सादना. देखून हें सगळें आमच्या जिविता विशयी जेजू उलयता आज. देखून जेजू ओंपी खंडीस आनी ताचें ओंपल्यान कितेंच प्रॉब्लेम ना. ताणें करेक्ट जावन ओंपलां, पूण आमचें काळीज आमी खावन गेले ते देवाचें उतर जावंक पुरो आमच्या जिवितांत मेरेर पडले बरी जालां. जावंक पुरो तें कडपा सुवातेर थोड्यांचें काळीज कठोर जावन आसा, काडापत्त. तें बिलकूल तें कितें म्हळ्यार मौसायना, मवळना, कोणा वयर दयाळायना. हर एक फावटी रागान आनी खालें कितें अधिकार चलोवचो घरांत जावंक पुरो, कटपान जावंक पुरो. तसल्या काळजांत ती कडपा सुवात. थंय देवाचें उतर पडल्यार थोडो वेळ इल्लेशे ताका माती आसले वरी किरलता वय एग्गी किरलता आनी करपोन वता. कित्याक कडपा सुवातेर पाळां रोमानात. मेरे सुवातेर जावंक पुरो
आज आमच्या जिवितांत काळीज आमचे मेरे सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जालांगे जर आमी संवसाराच्या आशा आकांक्षेक वळख जावन सुकण्यांनी येवन वेलें म्हणटा सुकण्यांनी येवन वेलें सुकण्यांनी वेलें कोण ती सुकणीं जावंक बरो ते आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट अनवार पिडाशिडा निरासपण ही पुरा आयिल्ल्या वेळार हें देवाचें उतर येतना मागण्यांत नाका म्हण सोडून गेल्लीं कितलीं जाणां आसात आनी थोडे म्हणटात देवाचें उतर आयकल्ल्या निमती देवसार येवन ताच्या काळजांत ओपले वन व्हरता पळय आमी मिसाच्या बलिदानाक वयता थंय जायते देवाचें उतर आयकता शर्मांव आयकता देवाचें उतर आयकता पूण त्या इगर्जेंतल्यान भायर येतना एक तांणी सांगलें शर्मावन घाले काणयो सांगल्यो त्यो आमकां उडास उरतात पूण ते देवाचें उतर एक उतर उरनाक कितें जालें इगर्जे भितरच आमी तें आयकून आसतना आमच्या काळजांत ओंपलें बी आसा पळय देवसारान कान वेलें आनी मार्क चॅप्टर 4:15 हें सांगता देवसार येता आनी कान व्हरता देखून आमच्या जिवितांत हें जालां गे देवसारान कान वेलां गे मेरेर पडलेल्या बिया बरी आमच्या काळीजाज जालां गे कडपा सुवाते बरी जालां गे ह्या कांट्या झडकोटा पड्यान पडल्या 4 संगती पयलें एकदम सर कानवर हाका बिलकुल आमी सोडूं नजो दुसरें मेरेर पडल्या बिया बरी आमी बिलकुल जावं नजो तिसरें कडपाचेर पडलेले बिया बरी आमी बिलकुल जावं नजो चवथें कांठ्या झडकोटा मध्ये बिया बरी जावं नजो देखून आज आमी समजून घालून घे बऱ्या सुवातेर पडलेले बी 30 वांटे 60 वांटे 100 वांट्यांनी फळ दिता जिवीत परिवर्तन जाता देवाचें उतर आयकून थोड्यांनी रेत्यो करच्यो जिवितांत कांय परिवर्तन ना भावा भयणी मदें बक्षान येना कुटुंबान बक्षान येना हांव बिलकुल सोडिना मेल्यारय सोडिना म्हणचे तसलीं मनशां आसात मरूंक जाल्यारय तयार आसात आपल्या भावा भयणीक बक्षूंक तयार नात एक ल्हानशा जाग्या खातीर कोर्टाच्यो केसी जायत्या खातीर तांकां पुलीस कंप्लेंट आनी कितें खोटेपण आनी काय घोव बायले मदें झुजां हें पुरा खंय तर पडलां आमचें देवाचें उतर खंय आसा आमी कितें देवाचें उतर आयकोना गे आमी कितें मिसाच्या बलिदानां वचोवना गे आमी कितें अरदानां वचना गे आमी कितें रित्यो करना गे करता पुरो करता पूण जाल्यार देवाचें उतर फळ दिवना कित्याक सैतानान तें फळ दिवंक सोडूना खंय गे आमी एक अवकाश दिला खोटेपण आमचें तें आसा देखून हें सगळें आज आमी काडीचे आज आमचें काळीज नितळ निर्मळ आसचें देखून सोर संगती आज आमी कितें देवाच्या उतरा विरोध वेतात कितें देवाच्या राजा विरोध वेतात ह्यो संगती आमचे तावन कान उडोवंक प्रयत्न करया आमचे तावन त्यो पयस करया मागीर आमी मागण्यार खंडीत जाता जेजू खंडीत हें पुरा करता जेजू म्हजे ते आसलेलो राग काड मोग म्हज्या काळजांत ओंप खंडीत जावन ओंपता जेजू तुवें मागोवंक आश येता जर मागतना ओल्यो संगती तुका देवाच्या उतरा विरोध वचोवंक प्रयत्न करता तले संगती आमी सांडूंक प्रयत्न करया देवाच्या राजा विरोध येवचे संगती आमच्या जिवितांत काडून उडोवंक प्रयत्न करया आमी ते प्रयत्न करीचे नाजाल्यार ऑटोमॅटीक ते आमचे तावन वचना आमी प्रयत्न केले आमी केल्ल्या प्रयत्नाक देवान प्रतिफळ दिवचो आनी ताचें जिवीत ताची काकूळ ताची कृपा ताचें उतर आमच्या काळजांत ओंपता आनी फळ दिता तेन्ना कितेंच प्रॉब्लेम तुज्या जिवितांत ना कस्ट येवन दी अनवर येवन दी पिडाशा तूं बिलकुल तुका निरासपणाक वेसोनाय कित्याक देवाची काकूळ देवाची कृपा देवाचें उतर तुजें तें जिवंत आसा तें देवाचें उतर तुज्या जिवितांत काम करता आनी तुका जिवितांत मुखार सरूंक प्रयत्न करता देखून आज आमी ह्यो वापारीचो अर्थ आमी समजून काण घेवया हांव म्हज्या जिवितांत खंयचे रितीर बिये हांवें काण गेला म्हज्या जिवितांत आज कितलें फळ दिलां मिनिमम जेजू सांगता 30 वांट्यांनी तरी फळ दिजेत आनी ताचे चड जाता जाल्यार बरें करून 60 वांटे आनी ताचे चड जाल्यार 100 वांट्यांनी आमी प्रतिफळ दिवची देवाची भुरगीं जावया आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत काण घेवया त्या उतर प्रमाणे जिवंक जायली कृपा आदारी सम्या कडेन आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नवान मरे कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माये अमा बापी हांकां तेर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माई मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी सदां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.